सध्या बदल तेंच्यांनी जीएमसीचें नांव घेतलें म्हणून हांव उलयतां. जीएमसीन जे एक्सरे मशीन मोडलेलें आसा, ऑस्पिशियन मोडलेलें आसा. दर 1.5 दिसाक हांगा एक रस्त्यार मरता मनीस. काल एकटो पडलो, ताका धाडलो, मागीर प्रायवेट तितून धाडचो पडलो. पळयात मातशें. स्पीकर सर, एक्सिडेंट जायत असतात. ऑनरेबल मिनिस्टराचो ह्या विशयाचेर आनी एकूय प्रश्न आसा, तोवूय प्रश्न येतलो. मोडल्या एक्सरे मशीन. हां हां, एक्सरे मशीन मोडला, तेजी काळजी घेवया. येस. श्री नरेश सावळ. हां हां. कासारवर्णे हॉस्पिटलच्या संदर्भात उलयत असताना माननीय मंत्र्यान सांगले की आमच्या ऑनरेबल मेंबरान सांगले की 55 स्टाफ आसा. डू यू एग्री विथ दिस? स्पीकर सर, तो 55 स्टाफ जो आसा तो त्या हॉस्पिटलाच्या अखत्यारीत येणारे RMDs आणि सब सेंटर्स जी आसात तो सगळो स्टाफ आयला. इतलो हॉस्पिटलांत प्रत्यक्ष स्टाफ नसता. पळोवपाक हांगा कागदार 55 दिसता आसात. 55 सँक्शन स्टाफ आसा आनी 50 प्रत्यक्ष आसा. इट इन्क्लूड्स सब सेंटर्स ऑल्सो. सब सेंटर्स अंडर द ज्युरिसडिक्शन, RMDs अंडर द ज्युरिसडिक्शन ऑफ दिस हॉस्पिटल. बरं, त्या PSCचेर कितले लोक आसा? डॉक्टर आणि नर्सीस आणि बाकीचे कितले आसा? PSC ह्या एक हेल्थ ऑफिसर आसा स्पीकर सर. मेडिकल ऑफिसर्स 3 आसात. पब्लिक हेल्थ नर्स 1 आसा. स्टाफ नर्सीस 4 आसात. लेडी हेल्थ विजिटर 1 आसा. सॅनिटरी इन्स्पेक्टर 1 आसा. फार्मासिस्ट 1 आसा. लॅब टेक्निशियन 1 आसा. साधारण इतलो स्टाफ आणि प्लस क्लास 4 स्टाफ आसा. सर्वंट, अटेंडंट, वॉर्ड बॉयज, ड्रायव्हर, स्वीपर्स असे आसात. हे सगळे रेग्युलर आसता कामाक सगळे? हॉस्पिटलाचो हे नाही कितें आसा ताजी कितें तक्रार आसल्यार सांगूं येता, पण कोण रेग्युलर कामार मिनिस्टर बसून थंय कितें डेली अटेंडन्स पळोवपाक कित्याक गरज आसा? 2-3 इन्सिडेंट जाले थंय. ती मिनिस्टर 2-3 इन्सिडेंट जाले. मंत्री जाल्यार स्पेसिफिक प्रश्न आसा. कितें क्रॉस एक्झामिनेशन न्हय. पण थंय आतां फाटल्या दिसांनी एक भुरग्याचो अंत जालो आनी बरोच बोवाळ जालो. म्हणजे हे भुरगे गेले, हेची चवकशी जाली. मंत्री जाल्ल्यार हांव बहुतेक सगळ्या PHC आणि CHC पावला स्पीकर सर. एक फावट पावला. दुसऱ्या रावंडात माझा चालू जातलो. पयले फावटी अंडर इंटिमेशन पावलो. आता प्रत्येक गोष्टीच्या संदर्भात माझ्याकडे माहिती आसा अशी ना. ऑनरेबल मेंबरान एखादी गोष्ट आसा जाल्यार स्पेसिफिक त्या गोष्टीचेर प्रश्न ऑफिशियली घालचो आणि हांव आन्सर दिता. कॉलिंग अटेन्शन हाडचे, 0 आवर मेन्शन घालचे. बाळंतणीचो भाग आसा, म्हणजे विभाग आसा, तातूंत नर्सी जाय ते मेल वार्ड धाडलेले आसा. मग तातूंत काम कोणी करप? नर्सीची ज्या गरज आसा थंय ते मेल वचून फायदो कितें? बिचोले सारकेल्याक 2 नर्सी स्पीकर मेल नर्सी मागीर ते बाळंतीच्या हातून लेबर रुमान ते कितें करतले? नर्सीस मेलूय असतात, थोडे असतात त्यातून. पण लेबर रुमान ते कितें करतले? लेबर रुमान कशें घालतात? मागीर लेबर रूमात आज बिचोले सारखे ती गरज आसा थंय. लेबर रूमात खंयचो मेल खबर काढा. लक्षात हाडून दिवचे. स्पीकर सर, 2 नर्सी रिटायर्ड जाल्यो आणि त्यांच्या जाग्याचेर 2 मेल नर्सी धाडल्यो. स्पीकर सर, तसे दोतोर, गायनेक दोतोर दादले नसतात तर. खंयचो मेल जर वता आसत म्हाका परमिटेड. स्पीकर सर, तो रायला तुझे कितें? स्पीकर सर, या भुरग्याचो जो अंत जाल्लो तेची चवकशी जाली. क्लॅरिफाय करता. ओपोजिशन लिडरान सांगले की एक्सरे मशीन GMCन मोडला म्हणून ती चुकीची माहिती आसा. तांकां कोणा तरी चुकीची माहिती दिली आसत. CT स्कॅन इज अंडर मेंटेनन्स, त्यामुळे डावन आसा. CT स्कॅनाची गजाल MRIचेर करपाक येता आनी एक्सरे आसा. काल जाल्ली गजाल. CT स्कॅन डावन आसतले, तांकां लोकांक कळना. लोकांक ज्याचेर हाडाचे फोटो काडटा ती सगळी एक्सरे मशिनां दिसता. CT scan is down, but we have got MRI which can do the job. They could have done it. I had to send the person to investigate करून सांगता.
but X-ray machines are I had available. to phone up myself and say that I stand surety to make payment to a private person. He had to be shifted to a private. कितल्या वराचेर आणि केन्ना ते म्हाका सांगशात तर हांव इन्क्वायरी करता. काल सकाळी. काल सकाळी. काल साधारण 10-11 वाजले असतात. नरेश झाले न्ही सर, आता कितें ते मेल नर्सीस जे तयार दुसरे लेडीज धाडटले काय आपले मेल नर्सीसचेर काम भागोवचें पडटलें? स्पीकर सर, हा सभासदाक थंय फिमेल नर्स ना अशें म्हणपाचें आसा. हय हय हांव अशें म्हणटा. आय विल फायंड आउट. येस म्हज्या माहिती प्रमाणे थंय फिमेल नर्स आसा. हांव गेल्लो तेन्ना तरी आसली. तुम्ही चौकशी करा. ताच्या नंतर हांवें बदली केल्ली काय म्हज्या लक्षांत ना. म्हणजे माननीय मंत्र्यांक इतलीच विनंती की ना जाल्यार ती तुम्ही धाडची आणि चौकशी करची. स्पीकर सर, एकूच लास्ट हांव माननीय मंत्र्याच्या लक्षांत हाडून दिवंक सोदता की आमचो जो रेवाडा, नादोडा, पिर्णा, अडवळपाल आणि वज्रे हो जो भाग आसा हातून तुमच्यो मेडिकल फॅसिलिटीज बारीक डॉक्टर येता वता बरें आहा, पूण एकूय प्रायव्हेट डॉक्टर सुद्दां थंयसर ना. हाका लागून जे हांव पिर्णा भागान जे हॉस्पिटल, बेडेड हॉस्पिटल जे मागता हाचेर मातशी बेगीन विचार करचो. फुडलो प्रश्न श्री रोकडे. I may be permitted to ask star LQ number 6A. 6A. You are permitted, you can ask. Replies as per printed. Speaker sir, प्रश्न विचारिल्लो whether the government has permitted any private party to construct a jetty under survey number 49/3 in village Malim, Porvorim. Reply, no permission has been granted. Next प्रश्न आशिल्लो, if the rule has been violated, what action will the government take? If any violations of rules observed, then appropriate action as per the Indian Port Act 1908 will be enforced म्हणून सांगले. ताज्या मागीर हांवें कॉपीज मागिल्ल्यो. कॉपीजान सांगता की परमिशन फ्रॉम विलेज पंचायत एनक्लोज्ड. Permission for jetty from COP has not been issued due to non-submission of NOC from CRZ MA by the applicant. It is a mixed question, Speaker sir. Panchayat does not have a right to issue a NOC without getting NOCs from CRZ. ही जी एक कंपनी आसा, Golden Heritage Private Limited, owner's name Sushma Dayanand Narvekar, survey number 49/3 Malim. Illegal construction. Village Pena di Frank 2 जुलै 2011 ताका प्रोविजनल NOC दिता जेटी बांदपाक. ताणें जेटी बांदून जाली, लक्झरी बोट्स आयल्यो, बोटी लागल्यो. 2012 CRZ ताका कंप्लेन धाडटा, गेटिंग अ कंप्लेन फ्रॉम द पब्लिक. दे से स्टॉप वर्क खंयचो? सर, इट्स अ रिलेटेड क्वेश्चन. स्टॉप वर्क खंयचो? तें काम जालें, ऑपरेशनल जालें. स्पीकर जर इल्लीगल काम जालां आसत जाल्यार हांव आयज स्वता इन्स्पेक्शन करता आनी मोडून उडयता. पूण स्पीकर सर, म्हाका फक्त एश्युरन्स जाय ऑन द फ्लोर. कितल्या दिसांनी जातलें? कित्याक एक वर आयज आतां दनपारां इन्स्पेक्शन करता. आज दनपारां यो जेवणाक वचूं नाका, गाडयेन बसय, म्हाका दाखय आनी हांव फुडल्या म्हयन्या भितर मोडून उडयता. अनलेस देर इज अ कोर्ट स्टे एंड ऑल दॅट. स्पीकर सर, हाणें कोर्टाचें सोडून जर आमच्या डिपार्टमेंटा कडून जर तूं हें जाय जाल्यार 1 म्हयन्या भितर करता. हय, पूण CRZ तांकां शोकॉज नोटीस धाडल्या 26 मार्चाक. अरे कॅप्टन ऑफ पोर्टाक मोडूंक लायता. तुवें प्रश्न कॅप्टन ऑफ पोर्टाक दिला न्ही. सोंपलो न्ही. इल्लीगल जेटी एश्युरन्स इज इफ देर इज नो इफ इट्स इलिगॅलिटी जेटी मोडटले. हय, थँक्यू. सब्जेक्ट टू कोर्ट ऑर्डर्स. फाल्यां कोर्टान स्टे बी येयलो हांव गॅरंटीड. फुडलो प्रश्न श्री प्रताप सिंग राणे. Speaker sir, LQ number 7C. 7C. स्पीकर सर, उत्तर छापील कागदा प्रमाण. सभापती महाशय, हांवें विचारल्याप्रमाणे पयलें उत्तर असं आसत की revenue collected by the pediatric neuro rehabilitation center at Bambolim from 2010 till date is 37 lakhs 55,350. There are small children go to this rehabilitation center. Now, occupational therapists at the center are not there, or they are not sufficient. Why don't you fill up this post on either deputation or advertise
if we don't have these occupational therapists in Goa, get them from outside. There are plenty maybe available outside in Maharashtra or elsewhere. तुम्ही पब्लिश करा पेपरार एडवर्टायज मागया गोंयांत जर ना जाल्यार ट्रेनिंगाक धाडा आमच्या भुरग्यांक. स्पीकर सर, हे पेडियाट्रिक न्यूरो रिहॅबिलिटेशन सेंटर 2 वर्सां पयलीं सुरू जाला आणि हातून खरेंच काही स्टाफ जसो जावो न्ही पर्सनल क्वॉलिफायड पर्सनल जाय ते काही मेळूंक ना. लास्ट इयर फाटल्या सरकारच्या काळात इंटरव्यूज जाल्ल्यो, ऍडव्हर्टिजमेंट दिल्ले आणि काही पोस्ट भरलेले, तर काही क्वॉलिफायड लोक मेळूंक ना. फिजिओथेरपिस्ट, ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट, स्पीच थेरपिस्ट, हातूंतले फिजिओथेरपिस्ट जाय तितले मेळ्ळे, ऑक्युपेशनल आणि स्पीच थेरपिस्ट जाय तितले मेळूं ना. आवश्यकता आसा थंय. हांवें सूचनाय दिल्ली आसा की परत रिएडवर्टायज करची. रिएडवर्टायज करून गोव्यात मेळनासत. वी विल रिएडवर्टायज दीज पोस्ट ऑन नॅशनल न्यूजपेपर्स आणि आवश्यकते प्रमाणे आमी हे घेतले. स्पीकर सर, ताच्याच फुडें त्या भुरग्यां कडल्यान म्हणजे ज्या भुरग्याचेर देवा कडल्यान अन्याय जाला किंवा दुर्लक्ष जाला त्या भुरग्यांची हांगा फीज घेतली वता. हे म्हाका कळ्ळां. 300 रुपया फीज आकारली वता. पयले फावटी जेन्ना येता तेन्ना 500 रुपया फीज आकारली जाता आणि प्रत्येक सिटिंगाक 300 रुपया घेतली वता आणि तातूंतसून गेल्या 2 वर्षांत 37 लाख रुपया जमा जाल्यात. जे पालक अशा भुरग्यांक घेवन ऑल द वे सबंद दीस होगडोवन येतात तांकां स्वताचें वाहन घेवचें पडटा आणि ताणें परत हांगा येवन फीज दिवप हे सुद्दां आक्षेपार्ह आसा अशें म्हाका दिसता. आमी कोट्यावधी रुपयांची वखदां फुकट दितात, डायबिटीस इंजेक्शनां फुकट दितात, न्यू बॉर्न बेबीचे कोट्यावधी खर्च करून आमी टेस्टीक ब्लड धाडटात आणि ह्या भुरग्यांचेर जेचेर देवान दुर्लक्ष केलां त्या भुरग्यांची फीज घेवप हे म्हाका अयोग्य दिसता. आमचे सरकार विचार करता म्हणजे ते जे थेरपिस्ट ना ते आमी हाडटलेच, पूण तांकां जे फीज चार्ज करतात प्रत्येक सिटिंगाक 300 रुपया ते सुद्दां वचूंक जाय. ती दॅट शूड नॉट बी चार्ज. इतलेच न्हय, ह्या भुरग्यांक हाडपा व्हरपाची सुद्दां वेवस्था खरें म्हणजे सरकारान करूंक जाय हे मताचो हांव आसा. हे सरकार संवेदनशील आसा आणि अशा भुरग्यांच्या बाबतीत तर आसणें अत्यंत आवश्यक आसा. हांव नकळो फाटल्या सरकारान हांची फीज घेवपाची कित्याक सुरवात केली म्हाका कळना. ते तुम्ही फायंड आउट करात आणि तुम्ही घेऊ नाका, समजले, फुकट करात. परंतु जे लोक जाय थंय इट शूड बी प्रॉपरली मॅन. कित्याक ल्हान भुरगीं जीं आसात इट्स अ ह्युमॅनिटेरियन वर्क. तेन्ना माणुसकीच्या दृश्टिकोनासून तुमचें कर्तव्य आसा की ही जी जागा मोकळ्यो पडलेल्यो आसात त्यो भरून काडपाच्यो. नाल्यार हांगा भारतीयच लोक आसात, गावतले तुमकां बॉम्बे नाल्यार आसपास महाराष्ट्रान किंवा कर्नाटका. Speaker sir, I have already issued instructions in this regard. We are exploring all possibilities to see that we get these personnel from across the state or across the country. Shri Vishwajit Rane. Speaker sir, I would like to know from the Honorable Minister, does he know the reason why this charging was done? कळुना कितें प्रश्न विचारलो तो साहेबान. तुमकां आय जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम ऑनरेबल, तुमकां विचारूंक जाय कारण कितें आसा हेजे फाटल्यान कारण कितें आसा चार्ज करपाक आनी कांय दिसा चार्ज न करपाक. 3 दीस काय चार्जीस इज फॉर फ्री and 2 days it was equally balanced. Honorable Minister knows the reason why it was done because this project was initiated by me. I just want to know the reason, whether you know why it was done. Speaker sir, म्हाका दिसता की अशा भुरग्यां कडल्यान चार्ज करप त्या अशा भुरग्यांच्या पालकां कडल्यान चार्ज करप सिटिंगाक योग्य न्हय. सरकार जेन्ना आरोग्य सेवा संपूर्ण गोव्यांत नेणट्या पासून जाणट्या पर्यंत मोफत दिता त्या अशा डिसऑर्डर्स असलेल्या भुरग्यां कडल्यान त्यांच्या पालकां कडल्यान चार्ज करप योग्य न्हय अशें म्हाका दिसता आणि आमचे सरकार हे चार्ज घेवपाचें काम बंद करतले. Speaker, I have not got an answer from the Honorable Minister. I asked him a simple question. Does he know why this was done? He's got the Dean sitting here. He's got the officers sitting here. Joint Secretary continues. Secretary continues. Chief Secretary is there. Does he know the reason why this was done?